कुमारजुव्या वाठारांत बेकायदेशीर जेटीच्या कामाक आनी न्हंयत गाळ घालपाच्या कामाक सुरवात आसा। देखून थळाव्या पंचायतीन बेकायदेशीर जेटीचो पुराय विरोध केलो आनी ही जेटी मातये भरवण करपाचो आदेश लेगीत दिल्लो। पूण बेकायदेशीर काम चालूच आशिल्ल्यान थळाव्या पंचायतीन सरकारा कडेन प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी केल्या। इलिगल फिलिंग करला पळय तेजे CR केस चालू आसा आनी ती केस ऑलरेडी 2 मार्च 2 फेब्रुवारीक आसली। सो त्या दिसा आमी सांगलें की शोकॉज नोटीस काडले आसतना इलिगल फिलिंग अजून चालू आसा म्हणून। सो त्या खातीर मागीर तेंच्यांनी परते इन्स्पेक्शन काडलें ऑन 6 फेब्रुवारी सेकेंड इन्स्पेक्शन काडलें आनी तेंच्यांनी ऑब्जर्व केलें। तेंच्यांनी फर्स्ट हे घेतलेले इन्स्पेक्शन केल्लें तेज्याकून तेंच्यांनी आनिकूय कन्स्ट्रक्शन केलां ऑफ द शेड आनी आनिकूय फिलिंग केला। सो तो रिपोर्ट ऑलरेडी आमचे कडेन आसा आनी आमी ती कॉपी घेतली। सो मागीर परती आमकां 9th मॅटर आसली। 9th मॅटरीक तेंच्यांनी डायरेक्टली आमकां 1 मंथ तेणी म्हटलें की तेजो एडवोकेट येयलो आनी तो म्हणलो आपले कडेन टायम जाय, आपल्याक रिप्लाय प्रॉपर फायल करूंक जाय। आनी डायरेक्टली आतां 9 मार्चाक मॅटर आसा बिफोर CRZ प्लस हे डेमोलिशन ऑर्डर आसा पळय तेजेर तेंच्यांनी स्टे घेतल्या। स्टे अजून घेवंक ना पण तेंच्यांनी ऑलरेडी स्टे घातले आनी ती डायरेक्टली मॅटर जुनान आसा। हे सगळे इलिगल आमी कितके बोवाळ घातले। आमी सद्दां एवरी टायम ग्रामसभा सगळ्याक बोवाळ घालता पण तितून कांयच जायना बिकॉज इट इज पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्शियल।